नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार। हांव अलिशा मेनेझीस आनी पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। टपाल मतदाना खातीर भायल्या राज्यांत आसलेले मतदार गोंयांत। 100 पुलीस कर्मचारी बस प्रवास न्हयकारून स्वखर्चान पावले गोंयांत। होळये निमतान कोंकण रेल्वे पर्यटक खातीर केले खासा रेल्वेचें आयोजन। कदंबा महामंडळान दाबोळी विमानतळार प्रवासा खातीर केल्यो एसी कदंबा बशींची सोय। पेडणेचे लोक उदरगती खातीर काडटा वळवळे। उदका पुरवण नेमान नासलेल्यान लोकांचे बरेच जाल्यात हाल। गोंयांत 8 आनी 9 मार्चाक आसतले ढगाळ वातावरण। अडवेळलेल्या पावसाची शक्यताय हवामान विभागान दिली शिटकावणी। सोमारा 7 मार्चाक गोंयांत जातली कोंकणी नाटक सर्तीची सुरवात। गोंयांत टप्पल मतदाना खातीर येवपी गोंय पुलिसांच्या भारतीय राखीव दळाच्या 100 पुलीस कर्मचाऱ्यांनी बस प्रवास न्हयकारून स्वताचो खर्च करून विमान आनी रेल्वेंतल्यान गोंयांत येवपाचें थारायलें। ते आयतारा सांजे मेरेन गोंयांत पावतले। गोंय ते उत्तर प्रदेश हो सुमार 2000 किलोमिटराचो प्रवास करून आयिल्ल्या कर्मचाऱ्यांनी आपणाक जाल्लो त्रास सांगलो ते आयकोन तांच्यांनी स्वखर्चान येवपाचें थारायलें। जाल्यार 25 जाण गोंयांत विमानान शेनवारा दाखल जाले। 75 जाण आयतारा सांजे मेरेन रेल्वे येवपाचे आसा आनी बसींतल्यान येवपी कर्मचारी 9 मार्च मेरेन गोंयांत पावतले अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या। होळये निमतान कोंकण रेल्वे पर्यटकां खातीर खासा रेल्वेचें आयोजन केलां। पश्चिम रेल्वेच्या जोड पालवांत केल्ले हे आयोजनांत कोंकणी रेल्वेच्यो ह्यो गाडयो सुरत ते मडगांव मजगतीं येतल्यो। कोंकण रेल्वेन होळयेच्या निमतान पर्यटकां खातीर सुरत ते मडगांव मजगतीं खासा रेल्वे गाड्यांचें आयोजन केलां। गोंया वांगडा कोंकणांत होळये खातीर येवपी प्रवाशांक तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांक हाचो फायदो जातलो। ह्यो गाडयो वलसड, वापी, पालघर, वसई रोड, पानवेल, रोहा, माणगांव, वीर, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, कणकवली, सिंधुदुर्ग, कुडाळ, सावंतवाडी, थिये, करमळे ह्या रेल्वे स्टेशनाचेर रावतल्यो। रेल्वे क्रमांक 09913 आनी 09194 ह्यो 2 गाडयो दर सप्तकाक सोडटले आनी ताचे दर वेगळे आसतले अशें कोंकण रेल्वेन काडिल्ल्या पत्रकांत आसा। रेल्वे क्रमांक 09193 ही सुरत ते मडगांव जंक्शन रेल्वे गाडी 17 मार्चाक सांजेच्या 7:50 सुरतांतल्यान सुट्टली आनी दुसऱ्या दिसा दनपारा 12:30 मडगांव पावतली। तशेंच 18 मार्चाक दनपारा 1:40 09194 ही रेल्वे गाडी मडगांवच्यान सुरत वचपाक भायर सरतली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी 8:35 मेरेन सुरतांत पावतली अशें पत्रकांत सांगलां। पर्यटकांनी ह्या सोयीचो लाव घेवचो अशें ह्या पत्रकांत म्हणलां। कदंबा महामंडळान दाबोळी विमानतळार आतां प्रवाशा खातीर एसी कदंबा बशींची सोय केल्या। पयलीं टॅक्सीच्या भाड्याक लागून प्रवाशांक दर परवडनासली। आतां प्रवाशांक सरकारी बसींचो लाव घेवपाक मेळटलो। कलंगूट, पणजी आनी दाबोळी विमानतळ ह्या मार्गान बसी वेतल्यो। सकाळीं 5:30 वरांचेर कलंगूट, 6 वरांचेर पणजी तर 7:30 वरांचेर दाबोळी विमानतळार अश्यो बसींचें वेळापत्रक आसा। कलंगूट ते दाबोळी विमानतळ मेरेन 200 रुपया तिकेट तर पणजी ते दाबोळी विमानतळ मेरेन 150 रुपया तिकेट आसतली अशें कळीत केलां।
पेडणेचे लोक उदरगती सद्याक वळवळे काडटात. उदका पुरवण नेमान जाय नासलेल्यान लोकांचे बरेच हाल जाल्यात. पिवपा खातीर सोडूनच दियात. रांदपाक तशेंच हेर कामां खातीरूय उदकाचो उणाव आसा. उदक नासलेल्यान थळावी बायलां सामकी तिडकल्यात. नळाक उदकूच ना. थळावो लोकप्रतिनिधी उदकाची प्रस्न सुटावो करपाक अपेसी थारला. हे विशीं कितलेशेच फावट कागाळ केल्ली, पूण कोणूच काना मनार घेवपाक तयार ना अशी थळावी बायलां सांगतात. दुसरे वाटेन टँकरान उदकाची पुरवण करतात अशें सांगून उदक पुरवण खात्याचे अधिकारी वेळ मारून व्हरतात. प्रत्यक्षांत उदक कांय मेळना. सद्याक पेडणेचे लोक माऊली देवस्थाना कडेन आसलेले तळयेच्या उदकाचेर निबून आसात. ती फकाणां न्हू आमची. जर पाणी आमकां पायपलायनीनसून येता जाल्यार तुमी कित्याक सोडिनात? तुमी वचन कित्याक थंयसर? तुमी वचन एक दीस स्वताहून सोडून बघा. जर स्वताहून सोडून जर पाणी आमकां येयना न्हू जाल्यार पायपलायनीन फॉल्ट आसा अशें आमी मान्य करता. आमकां टँकरान पाणी घेवपाक आमचे कडेन धाकटी आयदनां, कित्याक आमी पयलीं केव्हाच टँकरांनी पाणी घेवंक ना. ह्या आतांच गेल्या म्हयन्यान मात्सा घेतला आनी ह्या म्हयन्यान माझा हें तिसरा पाणी टँकराचा ना. गेल्या म्हयन्यान 2च फावटी घेतला. आता नवीन मार्च स्टार्ट जाला न्हू. ह्या टँकरान माझा हें फर्स्ट एकच 6 बालदे आयज 6 दिसांनी 6 बालदे. ते 6 बालदे 4 दिसांक कशें पावो? आमकां येयला आता 2 महिने आले, पण ते दिसा ऑफिसान झगडान येयला न्हू. 5 दीस पाणी येयला. थंय ऑफिसान आसतना 11 पाणी येयला आनी सगळी आयदनां टाकी बिकी भरली. नळाक उदक इले. हो, नळाक येयला हां 11. हे ऑफिसानच आमी फोन करून सांगलो पाणी घरा येयला म्हणून. सगळी त्यांनी टाकी बिकी भरली. म्हणजे आणि उदीक परत सोडटा 5 ते सामके प्रेशरान सोडिनात ना, आणि म्हणून परत येयना. 5 दीस येयला. हेंका फुडें येवंक ना. आमकां येयला. आमकां थंय घरा हां आमकां 5 दीस येयला आनी परत आता 6 दीस जाले आज. आणि टँकर उदक दिता तुमकां रेग्युलर दिता. 6 बालदे दिले आमकां. 6 बादले दिल्यो. आज 6 दिसांनी घरा पर्यंत वयता टँकर. घरापर्यंत वयता. चढ खूप पडटा आनी आयदनां आमची ल्हान न्हू टँकरांनी घेवपाक. गोंयांत 8 ते 9 मार्च मेरेन दीस ढगाळ वातावरण आसतलें. ताका लागून कांय वाठारांनी आडवेळ्ळ्या पावसाची शक्यताय आसा अशी शिटकावणी हवामान विभागाचे शास्त्रज्ञ एम राहुल हाणें शेनवारा दिली. ह्या दमट वातावरण तशेंच आडवेळ्या पावसाक लागून काजू आंब्याच्या पिकांची व्हड लुकसाणी जावपाची शक्यताय आसा. सध्या बंगालच्या उपदर्यांत हवेच्या उण्या दबाजाचो पट्टो निर्माण जाला. फुडल्या 2 दिसांत हो पट्टो तामिळनाडूच्यान दर्यादेगेर पावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून गोंय आनी महाराष्ट्रांत पावसाची दाट शक्यताय आसा अशें हवामान विभागान सांगलां. सोमारा 7 मार्चाक गोंयांत कोंकणी नाटक सर्त सुरू जाता. गोंय कला अकादमी आयोजीत 46वी कोंकणी नाट्य स्पर्धा 2021-22 ह्या वर्सा दत्ताराम सभाघर राजीव गांधी कला मंदिर फोंडा 28 मार्च मेरेन जातली. ह्या सर्तींत एकूण 19 नाटकां आसात. ही नाटकां सांजे 7 वरांचेर सुरू जातली. ही नाटकां पळोवपा खातीर प्रवेशिका सभाघरांतल्यान मुखेल कावंटराचेर मेळटल्यो. कोविड-19च्या सगळ्या मार्गदर्शन तत्वांक पाळो दिवन ही नाट्य स्पर्धा जातली. तर पळोवया ह्या नाट्य स्पर्धेन वांटेकार जावपी पंगडाच्यो येसायो. काय झालं नाही म्हणून ते विचारा. राजा माझा वाटोळा झाला. राजा माझा वाटोळा झाला. हेच चालेल. हेच ते ना पाटील. वय वय राजा. आयची रिहर्सल मरे मातशी मरे एनर्जी आमची म्हणजे खंय तरी कमी जाली. आनी मेन थिंग म्हटल्यार मरे आमकां मातशें टायमार येता पळय. आयज तारीख 1 तारीख म्हटल्यार मदले दीस सोडयात आमी. फुडले आमी 5-7 दीस. मॅडम हांव च्या करी तुमच्या खातीर. कितें जालें? चल माझे सगळे कपडे भायर काडून दवरी. चल माझो धवो ड्रेस काडून दवरी चमक्यांचो. बरें मॅडम. आनी हय सोल्युशन सापडतोय. वय प्रास्कोव्य
हिंगा जें कितें जावं शकता तेतूंतले एक लेगी सोडला हांवें. ते उकडलो बटाटे आनी फाल्यां लादी पुसून वयच्या आदी उपकार कर आनी उलय. आदलो क्रिकेट खेळाडू आनी कर्करोगाच्या दुयेंतेंतल्यान बरो जाल्लो युवराज सिंग हांच्या UV कॅन फाउंडेशन, SBI फाउंडेशन आनी गोंय सरकार हांच्या जोड पालवांत गोंयांत 8 मार्च बायलां दिसा निमतान डिजिटल माध्यमांतल्यान गोंयच्या 6 वाठारांनी स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर आयोजीत केला. स्तन कर्करोगाची बेगीन आनी नियमीत तपासणी करप हो ह्या शिबिराचो मुखेल हेतू आसा. 8 मार्च 2022 ह्या दिसा स्तन कर्करोग तपासणी शिबीर गोंय शिक्षण संचालनालय पर्वरी, सरकारी महाविद्यालय केपें, PES कॉलेज ऑफ एज्युकेशन पोंडा, न्यू एज्युकेशन हायस्कूल पेरनेम, वेदांता इन मार्सेल आनी भौशीक भलायकी केंद्र काणकोण हांगा NCD शिबीर जातले. अशा 6 वाठारांनी ही शिबिरां जातलीं. ही शिबिरां सकाळीं 10 ते दनपारां 2 मेरेन चलतली. तशेंच ह्या शिबिरांत कोण वांटेकार जाता ताका फुकट स्क्रीनिंग मेळटलें. 9 मार्चाक म्हापशेंतल्यान उत्तर गोंय जिल्लो आजिलो हॉस्पिटलांत सकाळीं 9 ते सांजेच्या 5 वरां मेरेन फुकट स्तन कर्करोग स्क्रीनिंग शिबीर आयोजीत केला. सणसण्या वयल्या कोयराक लागलेलो उजो आजून भितरल्या भितर दुरान दिश्टी पडटा. वाऱ्याक लागून अदीं मदीं उजो दुवरतना दिश्टी पडटलोच. उजो परतून पेटचो न्ही हे खातीर कोयराच्या वयर माती ओतल्या. आतां मेरेन सुमार 40 ट्रक माती ह्या कोयराचेर घातली. काल सुमार 800,000 लिटर उदकाचो वापर करून उजो नियंत्रणांत हाडलोलो. पूण राती परतून उजो धुंवरपाक लागलेल्यान परतून एक फावट उजो पालोवपी दळाक सणसुड्यार आपयलो. ह्या उज्यांत मडगांव पालिकेची 2 बेलिंग मशिनां लासलीं. मडगांवच्या खारेबांद वाठारांत शेनवारा दनपारां एके चलते गाडयेक अचकीत उजो लागलो. उजो लागपाचें नेमकें कारण कळपाक शकलें ना. उजो लागल्याचे कळटकीच गाडयेन प्रवासी भायर सरले म्हूण वाटोवले. ना जाल्यार मोठो अनर्थ जावपाचो. उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणूक थळार पावता म्हणसर गाडयेचो लासण गोबोर जाल्लो. हां आमकां इन्फॉर्मेशन दिला तुवें कितें इन्फॉर्मेशन येयलें गाडी इन्फॉर्मेशन आमकां कोण दिलें आनी इन्फॉर्मेशन दिवन आमी पावल्या. हय कित्याक उजो लागलो म्हणून सांगलें गाडी हय मागीर कितून उजो लागला म्हणून आमी येयलो. मागीर आतां पालयलो तुमी? हय पालयलो पूण आमच्या पयलीं हय ट्रॅफीक जाम जाली. इंजर्ड बी कोण जाला? इंजर्ड बी कोण जावंक ना. इंजर्ड कोण जावंक. जुंता हावसांत खूब विभागां आसात पूण एक लेगीत टॉयलेट सारकी ना. गेल्ले 8 दीस जाले लिफ्टान काळोख आसा. लिफ्टान सगळे कर्मचारी यो वच करतात पूण ह्या लिफ्टाचेर कोणेच लक्ष घालूंक ना. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट. जुंता हाऊस ही पणजेची बरीच पोरणी आणि फामाद इमारत. ह्या इमारतीत चडशी सरकारी कार्यालयां आसात. सिव्हिल रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन ह्या सारखी महत्वाची कार्यालयां हे इमारतीत आसात. इतलेच न्हय तर वुमन कमिशनाचे कार्यालय लेगीत ह्याच इमारतीत आसा. पूण ह्या इमारतीची अवतिकाय पळयत जाल्यार कोणूच ही सरकारी कार्यालयांची इमारत म्हणचो ना. ह्या 7 माळी इमारतीत लिफ्ट आसा पूण ह्या लिफ्टीन आशिल्ली लायट मात फाटले 8 दीस जाले पेटिल्ली पळोवंक ना. देखून हांगासर आशिल्ल्या महिला कर्मचाऱ्यांक लिफ्टींतल्यान वचपाचो भंय दिसता अशें तांणी गोमंतकाच्या प्रतिनिधीक सांगलें. ह्या इमारतींतल्या कर्मचाऱ्यांनी हे विशीं कागाळ करून लेगीत हांगा कसलीच सुधारणा जायना. इतलेच न्हय तर हांगासर आशिल्ल्या शौचालयाची लेगीत सामकीच अवतिकाय जाल्या.
दारां मोडल्यात, शौचालया भितर सगळे कडेन उदक साणिल्ल्यान शौचालय बुरशें जालां. एकूणच पुराय इमारतीक सुदारणेची गरज आसा. ही सरकारी इमारत, ताची अवतिकाय ही अशी. सरकाराकूच जर सरकारी इमारतींची जतनाय घेवपाक जमना जाल्यार सुंदर गोंय, सोबीत गोंय कशें आनी कोण करतलो? गोमंतक टीव्ही खातीर वर्षा आश्वेकार. पणजे शाराक स्मार्ट सिटी करपाच्या हेतान गोंय सरकारान नेटान काम सुरू केलां. 180 कोटी रुपया खर्च करून पणजेक स्मार्ट सिटी करपाचें काम एप्रील मेरेन पुराय जातलें अशी माहिती गोपां कडल्यान मेळ्ळ्या. खरें म्हटल्यार मार्च म्हयन्यान मेरेन हें काम पुराय जावपाचें आसलें, मात आतां ताका कळाव जाला. गोवा इंटेलिजंट सिटी मॅनेजमेंट सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान पणजे स्मार्ट सिटी करपाचें काम सद्याक सुरू आसा. ह्या आस्थापनाचो कमांड आनी कंट्रोल सेंटर पणजे आल्तीन भागांत आसा. मात थळाव्या लोकांचो विरोध तशेंच इंटरनेट प्रोवायडराच्या निवेदना खातीर स्मार्ट सिटीचें काम आडकोन उरल्याची माहिती मेळ्ळ्या. तो आयलो, तो खेळ्ळो आनी ताणें सगळ्यांची मनां जिखलीं अशें रवींद्र जडेजाचे बॅटिंग वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. जडेजान मोहाली ट्रस्टीच्या पयल्याच दिसा श्रीलंकेच्या बॉलराक आपल्या सामकार नतमस्तक जावपाक भाग पाडले. जडेजा नाबाद 177 धांवड्यांच्या बळग्याचेर भारतान आपलो पयलो डाव 574 धांवड्यांचेर घोशीत केलो. जडेजाची 177 धांवड्यांचो खेळ ताच्या कारकिर्दींतलो सर्वोत्तम खेळ थारलो. रवींद्र जडेजा आणि रविचंद्रन अश्विनान दुसऱ्या दिसा भारताक दणक्यात सुरवात करून दिली. सुरवातीपासूनच जडेजान श्रीलंकन बॉलरांक नाकापुरो केले. जडेजा फाटोफाट अश्विनानय श्रीलंकन बॉलरांचेर आक्रमण केले. ताच्या फाटोफाट अश्विनानय अर्दशेकडो पुराय केलो. जडेजा आणि अश्विनान 7व्या विकेटी खातीर 130 धांवड्यांची दमदार भागीदारी केली. ही जोडी भारताक धांवड्यांचो दोंगर रचून दिताली अशें दिसतालें, पूण लंचाच्या कांय वेळा आदी अश्विन आउट जालो आनी ही जोडी फुटली. उपरांत आयिल्लो जयंत यादव स्वस्तात आउट जालो. ते उपरांत मोहम्मद शमीन जडेजाक बरी साथ दिली. जडेजान शतकी खेळ करून आपले आक्रमण चालूच दवरले. जडेजा आता द्विशेकडो ठोकता अशें दिसतालें, पूण जडेजा 177 धांवड्यांचेर खेळटना भारतान आपलो डाव घोशीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. 2022 विधानसभा वेंचणुकेचो निकाल सामको तोंडार पावला. देवाची कृपा तांचेर उरची आनी हो निकाल तांचे वाटेन लागचो म्हूण घोडेक उमेदवार देव दर्शन घेवपाक लागल्यात. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो रिपोर्ट. गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाक आतां निमणे कांय दीस उरल्यात, पूण ह्या निकालाचो भाजपाक कसलो भंय तर दिसना न्हू. हाचे फाटलें कारण लेगीत तशेंच आसा. निकाल जावचे पयलींच भाजपाच्या नेत्यांनी महाराष्ट्रांतल्या शनी शिंगणापुराक वचून शनिदेवाच्या पांयार माथे टेकयला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान शनिदेवाक अभिषेक करून एक सप्तक लेगीत जावना. म्हळ्यार उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकरान लेगीत 4 मार्चाक शनिदेवाक नतमस्तक जावन आपल्याक मडगांवांत जैत मेळूं दी आनी गोंयांत भाजपाचें सरकार येवं दी अशें गाराणें घातलां. हे वेंचणुकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या सांखळे मतदारसंघात मुख्यमंत्र्या सयत काँग्रेस, मगो, आप आनी अपक्ष अशें धरून वट्ट 8 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी गोंयांतले सगळ्यांत चड म्हळ्यार 90% मतदान ह्याच मतदारसंघांत जालें. जाल्यार दुसरे कडेन उपमुख्यमंत्री मनोहर आजगांवकराच्या मडगांव मतदारसंघात ताची मुखेल लढाय आदले मुख्यमंत्री दिगंबर कामत हांच्या वांगडा आशिल्ली. ह्या मतदारसंघात लेगीत 5 उमेदवारांनी वेंचणूक लढयली आनी ह्या मतदारसंघात सुमार 75% मतदान जालें. देखून आता ह्या दोगांचेर शनिदेवाची कितली कृपा जाता ते येता त्या 10 मार्चाकूच उघड जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बेलपार न्हंयेत काल मेल्ले माणगे मेवले. 4 दिसां आदीं 2 माणगी मेवल्ली. रान खात्यान पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमा खातीर मेल्ले माणगे धाडला. ताचो अहवाल आयले उपरांत ते कशे मेले ताचें कारण कळटलें अशें रान खात्याचो अधिकारी गांवसान घडणुकेचे सुवातेक भेट दिले उपरांत सांगलें. फाटले खेपे 2 माणगी मेल्लीं जाल्यार तशेंच कोणेच आमकां सांगूंक ना अशें ताणें ह्या वेळार सांगलें. बेलपार न्हंये कुशीक सद्याक उदक शिंपणावळ खात्या वतीन 2 पंप हावस उबारपाचें काम झुजा पावंड्यार हातांत घेतलां.
ह्या वावराक लागून न्हंयचें उदक हदूळ जातलें आनी नुस्त्या वांगडाच हुंता मांडगी मरतली अशी आमी सरकाराक खूब खेपे सांगले. फाटले खेपे 2 मांडगी मेल्लीं ती DCPचे भटेक लागून मेल्लीं असो दावो बाबूराव घाड हाणें केला. आमी इतके दीस आराडटा की हयसले हे गडूळ पाणी जावन हे नुस्तें मरता ते नुस्तें पकडपी ती हुदा म्हणटा आमी तांकां ती मरतलीं सो मगरी मरतले अशें आमी इतके दीस आतां आरडत आहा. इतके गडूळ पाणी जाल्ले आहा ते आमी फोटो सुद्दां काडले तेजे आनी दाखयल्ले आहा. गेल्या हेका 2 दीस जाले मगरी 2-3 मेल्ले पूण हय ते आतां भरती येता ते होऊन गेले आनी ही आतां ऑलरेडी एक खंय मेल्ली आहा की जी खंय वयर चडटा मातयेचेर तेंचे ते बकेट लागून तेच मेले अशें दिसता कित्याक ते मगरी वयर ऑलरेडी हे मातयेर बी भोंवता पूण म्हाका दिसता ते बकेट लागली तेंचे शवाळ्याची आनी मेल्ली आहा. अशी जर हे मगरी प्राणी जर हे नुस्त्यांतले मरांक लागले जाल्यार कितें करपाचें भविश्यांत हे कितें आसतलें न्हंयत हे जीव जंतू सगळे मरानूच वयतले. आतां हे बघ इतले गडूळ जाले की तांकां बिचाऱ्या त्या जीव जंतूंक श्वास सुद्दां घेवपाक मेळना आसतलो ह्या उदकांत. तेन्ना लोकांनी जागे जावचे अशे हे आमचे जर प्राणी मरांक लागले जाल्यार कितें जातलें. तेन्ना लोकांक मातशी जाग येना कितें चल्लें हें आतां हेचेर येवन फॉरेस्टान येवन पळोवपाचें आनी हेचो पंचनामो करपाचो. दिवचल लायन्स क्लबाची 52वी चार्टर्ड नायट दबाज्यान मनयली. दिवचलच्या हिराबाई जाटये सभाघरांत जाल्ल्या सुवाळ्याक लायन्स क्लबाचे प्रांतपाल श्रीकांत मोरे हजर आसले. ह्या सुवाळ्याक कांय मानेस्तांचो भोवमान केल्लो. लायन्स क्लबाचे प्रांतपाल श्रीकांत मोरे, उमेश जाटये, सुरेश जाटये, डॉक्टर कायरो, शैलेश बुरये आनी हेर मानेस्तांच्या हाजिरेंत सुवाळ्याचें उक्तावण जालें. We are the most successful people in the community. This leadership is there, but then this leadership has to be trained leadership. What international is living is, along with service, that is service, I told you, tangible service, impactful service, and at the same time, leadership which we have or which we should have has to be a trained leadership. And for that, Lions Club International is spending a lot of money, and every now and then there are trainings, there are schoolings, there are workshops. The moment new office bearers are taking their charge, immediately they have to undergo schooling, that is PST schooling, Jersey access schooling, cabinet officer schooling, where this leadership training is given. So that whatever already leadership is there, that can be developed properly and that can be trained properly. So service, leadership and growth, these are 3 interrelated things. And that is what the international is insisting. We must have very good leaders. Good leaders only can take up the club further ahead. Good leaders only can keep the members together and serve the community. If this leadership is not good, then everything becomes difficult. 5 मार्चाक थंडीचो हंगाम सोंपलेल्यान गोंयान आयज तापमान 36 अंशांचेर पावला. आयज पणजेंत तापमान 36.1 अंश नोंद जालें. फाटल्या कांय दिसांच्या तुळनेत ह्या म्हयन्यान अर्दो अंश चड आसा जाल्यार फाटल्या वर्सा 10 वेळा तापमान वाडटलें. ह्या वेळार मार्च म्हयन्यान पणजेचें तापमान 36 अंशां परस चड आसलेलें. ह्या फाट मार्च म्हयन्यान पणजे हांगा 39 अंश चड तापमानाची नोंद जाल्या.
गरमी सोंसून नजर जाली आनी घाम देंवपाक लागतकीच रसरशीत काळगां कोणाक नाका जायत. सद्याक काळगांचे दीस आयल्यात. दिवचले थर व्हडा प्रमाणांत काळगांची आवक वाडल्या. आंध्र प्रदेशांतल्यान ही काळगां आयल्यात अशी म्हायती मेळल्या. दिवचल सांकळे मुखेल रस्त्याचे कुशीक मुस्लिम वाडो वाठारांत थर व्हडा प्रमाणांत काळगां नदरेक पडटात. हे काळंगा आंध्रासून हाडला आंध्रासून बरी काळिंगा, एक नंबर काळिंगा, बारीक सुद्धा बी एकदम गोड आसा. म्हाजे कडेन जाल्यार हांव मुस्लिम वाड्यार हांगा आसा हेजे कडेन. तुमी जर यात जाल्यार पळयात, गॅरंटेड काळिंगा आसा, बारकी काळिंगा तरी सुद्धा एकदम गोड आसा. जाग्यार भाई किलो पडटा आतां 16 रुपया 17 रुपया अशें पडटा. गाडयेचे ट्रान्सपोर्टाचे खूब आसा. एक किलाचे फाटल्यान ना म्हटल्यार 3-3.5 रुपया अशें पडटा. गाडयेचे ट्रान्सपोर्टाचे खूब आसा. तरी सुद्दां आमी कितें आहा भायल्या लोकांक तरी सुद्दां कित्याक लोकांक खावून बरें सवाय भितर म्हणून आमी सुद्दां हाडलेले आसा. आमचे कडेन हांगा 25 रुपया होलसेल जर घेता कोण तांकां 20 रुपया किलो सुद्दां आमी दिवंक शकता. हांगा 17 रुपया म्हजे कडेन आसा. बरें काळंगा जाले मोठ्यान मोठ्या हांव मागूंक शकता दिवंक शकता. बरें हय डिमांड आसा, कमी पीक कमी आसा तरी सुद्दां आमी ते हांगा थंय सोदून सुद्दां हाडून हांगा लोकांक मातशें पावयता. गोंय विधानसभा निवडणुकेचो निकाल जाहीर जावच्या कांय दीस आदीं भाजपाचे आदले मंत्री आनी आतांचे काँग्रेसचे कलंगूटचे उमेदवार मायकल लोबो जाणें निवडणुकी पयलीं भाजपांतल्यान काँग्रेसीन स्विच जाल्ल्यान सगळे गोंयकार चकीत जाले. काल शुक्रारा सांजे काँग्रेस फुडारी मायकल लोबो हाणें दिल्लींत वचून अखिल भारतीय काँग्रेसचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाळ हांचे कडेन सत्ता स्थापने विशीं चर्चा केली. फुडल्या कांय दिसांत भाजप आनी काँग्रेसचे ज्येश्ठ फुडारी दिल्लींत वचून आपापल्या पक्षांच्या केंद्रीय फुडाऱ्यां कडेन चर्चा करतले अशी माहिती सुत्रांनी दिल्या. ओसोय ओसोय घुमचे गटर घुम असो गजर करपी शिगमो महोत्सव 19 आनी 27 मार्च ह्या काळांत गोंयांत आयोजीत करतले अशें गोंय पर्यटन खात्यान कळीत केलां. गोंयच्या 5 मुखेल शारांनी शिगमो जातलो. हातूंत फोंड्यां 19 मार्च, मडगांव 20 मार्च, वास्को 22 मार्च, पणजे 26 मार्च आनी 27 मार्चाक म्हापसा ह्या शाराचो आस्पाव आसा. गोंयच्या शिगमो महोत्सवा निमतान जावपी ह्या मिरवणुकेंतले रोमटामेळ, चित्ररथ, लोकनाच, लोककला सदांच लोकांच्या आवडीचे थारतले. गोंयकारां सयत विदेशी तशेंच देशी पर्यटक शिगम्याची मिरवणूक पळोवपाक मोठ्या उमळशिकेन हजेर लायतले. सातनेस हांगच्या पार्वती इमारती मुखार व्हाळांतलो कोयर काडपाचें काम चालू आसा आनी हो कोयर रस्त्या कुशीकूच काडून दवरला. देखून हांगासर सोंसपाक जायना इतली घाण मारलेल्यान हांगच्या थळाव्यांक ह्या घाणीचो त्रास जाता. हो कोयर हांगच्यान बेगोबेग काडचो अशी थळाव्यांनी मागणी केल्या. मेन वास येता, धूळ येता. हे पळय कितेंय काम केलें ना. एक रोड केला आनी धूळ येता. हांव सदां उदक मारता. हे पळय दुकानार सगळे धूळ भरला. कोण कितें काम करनात. उलयला सांगला तेमी म्हणटात हे सुकपाक जाय नाल्यार काडपाक मेळना. तेणी सांगलेलें बी सारकें आसा. ते सुकपाक जाय नाल्यार काडपाकय मेळना. 15-20 दीस जाले आनी कोणी कितें करनात. सगळे लोक आपणा आपणाचे होडी सांबाळटात.
दिवचल महालांतल्या नार्वे वाठारांत कोनाटी वाड्या वयल्या कांय घरांच्या वणटींक क्रॅक पडल्यात. लागींच देवगाळी वाठारांत स्फोटकांचो वापर करून बेकायदेशीरपणान दोंगर फोडपाचें काम चालू आसा. ह्या स्फोटकांच्या आवाजान घरच्या वणटींक क्रॅक पडल्यात अशी तळेल्यांनी कागाळ केल्या. ह्या बेकायदेशीर कामाचेर कोणाचेंच लक्ष ना. रात दीस जावपी स्फोटकांच्या व्हडल्या आवाजाच्या धपक्याक बराबर कोनाटी वाड्या वयल्या घराच्यो वणटी हालतात अशें थळाव्यांनी सांगलां. हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार गांवांतलीं घरां कोसळटलीं आनी अशी भिरांत उदय पाडोलकरान उक्तायल्या. आमच्या गांवान अशें क्रॅक केले म्हणल्यार आमच्या गांवान एक देवगाळी म्हणून आसा दोंगर, त्या दोंगराचेर प्लास्टरींग करप चालू आहा. जिलेटीन येते माती घालीत चालूच आहा तेंचे. तेका लागून म्हाज्या घराक क्रॅक गेल्यात, बरें व्हडल्या पैकी क्रॅक गेल्या. तशेंच सायडीच्या घरांनी लोकांच्या म्हणजे आमच्या घरच्या भितून तांकां बी क्रॅक गेल्ल्या. तेका लागून हांव गव्हर्मेंटाक सांगता की गव्हर्मेंटान तेंची एक्शन घेवची. हांव जेन्ना कॉन्ट्रॅक्टराक कॉन्टॅक्ट केलो तेन्ना त्या कॉन्ट्रॅक्टरान म्हाका सांगलें दोगांची नांवां दिली, एक गुरुदास सेटगांवकर आनी एक प्रशांत सेटगांवकर. ज्या मनशाक एका मनशाक हांव मेळोवपाक गेलो तेन्ना तेणी कितें सांगलें, आपली तूं कंप्लेंट कर आनी ते जे कोण काडटा पळय लोबार तेंची बी कंप्लेंट कर. डायरेक्ट सांगलें तो ऑन द स्पॉट. जर सरकारान आमकां जर तेजेर सपोर्ट दिलो ना जाल्यार आमची घरां कोसळून आमी केन्ना ना केन्ना तरी मरतले हें शुवर 100%. व्हडलो आवाज येता आनी आमच्या घराक क्रॅक पडल्या कंप्लीट येवन नाल्यार पोवचे हांगा क्रॅक तुमी तरी नागवे येवन व्हिडिओ घेवन गेल्ले आहा. तेन्ना सरकारा कडेन मागता हांव इतलेंच की सरकारान हेंचेर मात तरी कितें तरी काळजी घेवची. गोंय विधानसभा वेंचणुकेच्या निकालाक फक्त 4 दीस उरलेल्यान सत्ताधारी भाजप सयत विरोधी काँग्रेस, मगो आप ह्या पक्षांनी सत्ता स्थापना खातीरच्या हालचालीक नेट दिला. सद्याचे स्थितींत भाजप आनी काँग्रेस ह्या दोनूय पक्षांक स्पश्ट भोवमत मेळपाचो विस्वास आसा. पूण त्रिशूक परिस्थितीन निर्माण जाल्यार राजपाला कडेन सत्ता स्थापनेचो दावो करपाक पयलीं पावपाक सोंपें जावचें हे खातीर ह्या दोनूय पक्षांचे फुडारी मगो आनी अपक्षांच्या संपर्कांत आसात. भाजप फुडारी 22 परस चड सुवातो मेळोवपाचो विस्वास बाळगून आसात. पूण मतदान उपरांत मतदारां मदीं सुरू जाल्ले चर्चे उपरांत भाजपाच्या थळाव्या ज्येश्ठ फुडाऱ्यांनी वेंचून येवपाची शक्यताय आसल्याचे अपक्षा कडेन चर्चा करपाक सुरवात केल्या. राज्यपाल P.S. श्रीधरन पिल्लय हाणें जनरल सुनीत रॉड्रिग्स हांच्या मरणाचेर दुख्ख उक्तायलां. सैन्य अधिकारी म्हूण गोंयच्या ह्या पुतान भारतीय लश्कराक व्हडा योगदान दिलें. पंजाबाचे राज्यपाल आनी चंदीगडचे प्रशासक म्हूण ताणें देशा खातीर उत्कृश्ट सेवा दिल्या अशें राज्यपालान म्हटलें. राज्यपालान सुनीत रॉड्रिग्स हांच्या कुटुंबियांक आपल्यो संवेदना कळोवन तांच्या आत्म्याक शांती मेळची अशी प्रार्थना केल्या. कुडचडकारांचो काँग्रेस उमेदवार अमित पाटकरान काँग्रेस सरकार स्थापन जाल्या उपरांत 120 दिसां भितर कुडचडेंतल्या मुखेल विशयांचेर तोडगो काडलो. कुडचड्या भलायकी केंद्र, बस स्थानक, पार्किंग आनी बाजाराच्या संकुलनाच्या इमारतीचें काम सुरू करपाचें आश्वासन अमित पाटकरान दिलां. तशेंच उदकाच्या बिलाचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतलो अशें ताणें सांगलां. पणजे गोमंतक कार्यालया कडल्या रस्त्याचेर नो एंट्रीचो फलक लागला, तरी दुचाकी चलोवपी लोक नो एंट्रीन गाडी काडटात. हाका लागून अपघात जावपाची शक्यताय निर्माण जाता. देखून हांगच्या थळाव्या लोकांनी पुलिसेक कागाळ केल्ली. हाचेर पुलिसेन बेगोबेग कारवाय करून आपले अधिकारी गोमंतकाच्या कार्यालया कडेन तैनात केल्ले आनी एकाच वरा भितर तांच्यांनी नो एंट्री दुचाकी चलोवपी 18 जाणांक तालाव घेतले.
शिक्षण खात्यान शुक्रारा 2022-23 ह्या शिक्षणी वर्सा खातीर वेळापत्रक जारी करपी परिपत्रक जारी केला. 6 जून 2022 सावन सुरवात जावन 3 जून 2023 मेरेन हे शिक्षणीक वर्स सोंपतले अशें शिक्षण खात्यान परिपत्रकान नमूद केला. 2022-2023 ह्या शिक्षणी वर्साचे पयले सत्र 6 जून ते 18 ऑक्टोबर ह्या काळांत जाल्यार दुसरे सत्र 7 नोव्हेंबर ते 29 एप्रिल ह्या काळांत आसतले. 30 ऑगस्ट ते 6 सप्टेंबर ह्या काळांत चवथ, 19 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबर मजगती दिवाळी, 24 डिसेंबर ते 2 जानेवारी 2023 ह्या काळांत नातालाची सुटी आसतली. तशेंच 1 मे ते 3 जून 2023 मेरेन गिमाडी सुटी आसतली अशें परिपत्रकांत नमूद केला. प्राथमीक, माध्यमीक तशेंच उच्च माध्यमीक विद्यालयांनी परीक्षाचो काळ धरून 220 दीस कार्यरत आसप बंधनकारक आसा. पयल्या सत्राच्यो परीक्षा 18 एप्रिल 2022, दुसऱ्या सत्राच्यो परीक्षा 6 एप्रिल 2023 जाल्यार वर्सुकी परीक्षा 28 एप्रिल 2023 मेरेन पुराय करच्यो पडटल्यो. शाळाचें कामकाज दर एक दिसा 5.5 वरां परस चड जावपाक गरजेचें अशें परिपत्रकान नमूद केलां. गोंयांत तुमकां कोळसो एकठांय करपाक दिवचे नात. गोंयांत खंय आसूं आमी आडोवपाक थंय वेतले अशें गोंयच्या रांपोणकारांच्या एकवटाचो फुडारी ऑलेन्सियो सिमोयसान सांगलें. सद्याक चालू आसलेले कोळशाची हाताळणी उणी करून जाता तितल्या बेगीन बंद करची अशी मागणी ताणें केल्या. कायदेशीर यंत्रणे कडल्यान रितसर परवानो घेनासतना हांगा कोळसो सांठोवप सुरू जाला असो आरोप गोंयच्या रांपोणकारांचो एकवट संघटनेचो अध्यक्ष ऑलेन्सियो सिमोयसान केला. सरकारान गोंयांत कोळशाच्या वेव्हाराक परवानगी दिवची न्ही अशें ताणें सांगलां. भारत आझादी का अमृत महोत्सव मनयता खरो, पूण भारत सामकार अजुनूय कांय आव्हानां आसात. गरिबी, निशक्ताय, लिंगभेद, जातीवाद हे प्रश्न अजुनूय सुटावे जावंक नात. ह्यो समस्या सुटाव्यो करपा खातीर दरेका नागरिकान लोकशायेच्या तत्वांक पाळो दिवपाक जाय अशें मत भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाणें उक्तायली. राजभवनाच्या नव्या दरबार हॉलाचें उक्तावण केल्या उपरांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. Even after 75 years of independence, with too many achievements, we still have grave challenges like poverty, 22%, illiteracy, 22%, regional disparities, and also social discrimination in certain areas, and also the gender discrimination in certain areas. These 5 challenges, whatever percentage it may be, we must all understand, seriously respect and work towards eradicating the social evils, bridging the urban-rural divide, and also economically uplifting the poorest of the poor, empowering the woman, and totally eradicating illiteracy. This should be the challenge before the nation and political parties, whichever party it may be. All people should focus and give importance to these aspects. लोकशायेच्या मूल्यांक महत्व दिवन जण एकल्यान वागपाक जाय. लोकशायेची शिस्त पाळपाक जाय अशें तांणी सांगलें. People will get disillusioned if such things happen. Governor is a constitutional authority. Legislature is an elected body. Parliament is a supreme place where laws are being made. We should respect all these institutions. They are institutions. In democracy, if you don't like any address, you can criticize after the address is over. And if you don't like a budget, you can criticize the budget. Fully, whatever manner you want within the democratic system. And then if you don't like a government, you have to be patient. You can
educate and agitate peacefully and wait for your turn. We must have patience to respect the mandate of the people. This should be borne in mind by all political parties. And for violence, physical violence should be totally avoided. भारताच्या उदरगती खातीर नवीन आधुनिक तंत्रज्ञानाक आत्मसात करप तशेंच रिन्युएबल एनर्जी सारख्या स्त्रोतांचो वापर करप गरजेचें आसा अशें तांणी ह्या वेळार म्हणलां. Renewable energy, environmental protection, and also the other connectivity. We have air connectivity, rail connectivity, highway connectivity, rural connectivity, daily connectivity. This connectivity revolution is going on. We must further galvanize our movements and see to it that India marches forward and becomes a strong, stable, and prosperous nation. We are all proud of our civilization. India, which was called as Vishwaguru once upon a time, with all its resources, we never attacked the enemy because we don't believe in terrorism. We don't believe in expansionism. We believe in survey and answer. Vasudhaiva Kutumbakam. Share and care is the core of our philosophy. So everybody, they should remember this and this should be practiced. आंब्याचो हंगाम सुरू जाल्ल्यान गोंयच्या बाजारांनी आंब्याची रास पळोवपाक मेवता. आंब्याचे दरांनी मात तेंगशी गाठल्या. हापूस आनी सिंधू आंबे 1500 रुपया डझन जाल्यार तोरा 100 रुपया 5 पूण लोक मोल पळयनासतना तोणाची रूच भागोवपाक गोंयकार उमेदीन खरेदी करतात. हापूस ह्या जातीच्या आंब्याची रूच एकदम बरी. फळ पिकल्या उपरांत ते 10 ते 15 दिसां मेरेन बरें उरता. ताका लागून हे जातीच्या फळांची नियर्ता करतात. रत्नागिरी वाठारांत जावपी हापूस आंबे बरे प्रतीचो आसात. महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, तामिळनाडू हांगा हे जातीच्या आंब्याची लागवड चड प्रमाणांत जाता. गोंयांत सुमार 3000 हेक्टर जमीन आंब्याचे लागवडी खाला आसात. गोंयांत आंब्याची लागवड चडशी पद्दतशीरपणान केल्ली दिसना. तरी पोरसां, कुळागरां, भाटां ह्या सुवातींनी आंब्याची झाडां बरीच दिश्टी पडटात. पेडणेच्या संत सोयरोबनाथ अंबिये सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालयांतल्यान कोंकणी विभागान ग्रंथालय विभागाच्या जोड पालवांत कोंकणी भास आनी बोलयो हो एक दिसाचो राज्य पावंड्या वयलो परिसंवाद शुक्रारा दीस आयोजीत केल्लो. ह्या परिसंवादांत कोंकणी भास मुळावण आनी विकास, कोंकणींतल्यो विंगड विंगड बोलयो सारक्या विशयांचेर जाणकारांनी आपले प्रपत्रकां सादर केलीं. ह्या परिसंवादांत म्हाजी बोली म्हाजो अभिमान हें सगळ्यांत चड आकर्शीत करपी सारकें सत्र थारलें. ह्या परिसंवादांत वांटेकार जावपी शिक्षकांनी कोंकणी बोली आनी भास ह्या संदर्भांत आपली मतां मांडलीं. तशेंच कांय सुबबांनी जाणकारांनी आपल्या बोलयांचेर आसलेलो आपलो मोग आनी आपल्या बोलयांचें खाशेलेपण आपल्या बोलयांतल्यान लोकां मेरेन पावोवपाचो यत्न केलो. काणकोणच्यान आयिल्लो विद्यार्थी वा सत्तरींतल्यान आयिल्लो विद्यार्थी, पेडणे म्हालांतल्यान आयिल्लो विद्यार्थी वा साश्टीचो आसूं बार्देसचो आसूं, तो आपली भास जी आसा, आपली बोली भास जी आपल्या घरान उलयता, गांवान उलयता, ती बोली भास क्लासान उलोवपाक खूब फाटीं फुडें जाता आनी ताची अभिव्यक्ती थांबता. पूण सदांच म्हाका प्रश्न पडटा म्हाका की तुमी तुमच्या भाशेंतल्यान उलोवचें. हातूंतल्यान एक कारण असो येता की आमच्या शिक्षणीक वेवस्थेन आमी प्रमाण भाशेन उलोवचें आनी प्रमाण भास हीच अधिकृत भास
अशें आमचेर थोडोसो तेजो मनाचेर प्रभाव जाल्ल्या कारणान ह्यो गजाली घडटा आसपाक. पूण आपूण जर आपले भाशेंतल्यान जर अभिव्यक्त जालो म्हणजे सादरीकरण करतना लेगीत एखादें अशें जर सादरीकरण करपा जाय जाल्यार त्या वेळाचेर तो आपले भाशेंतल्यान जर अभिव्यक्त जाल्यार म्हाका खूब बरें दिसतलें. म्हणून अशे तरेचो जो आमचे भितर एक दबाव आसा की प्रमाण भाशेन उलोवचो वा उच्चवर्गीय जी भास आसा त्या भाशेंतल्यान उलोवचो हें जेन्ना वयतलें तेन्नाच आपल्या भाशेचें संवर्धन जातलें हातूंतल्यान उलोवपांतल्यान. दुसरी गजाल एक जाणीवपूर्वक करपाक जाय जी विद्यार्थ्यांनी की आपले भाशेंतल्यान आपूण जर कोंकणींतल्यान बरयता जाल्यार आपल्या भाशेचो वा बोलयेचो वापर करप. कवितेन आसूं, कथेन आसूं, कादंबरीन आसूं वा निबंधान आसूं जर आपले भाशेन जे शब्द आसा आपले भाशेचे दायज जें आसा आपल्या वाठाराची एक भास आसता आपली कम्युनिटीची भास आसा ती जर अभिव्यक्त जाली आपल्या लेखनांतल्यान जाल्यार म्हाका दिसता आमी जी गजाल उलयतात की प्रमाण भास जावपाक जाय वा कोंकणीचें प्रमाणीकरण जावपाक जाय अशें जालें जाल्यार तें बरे तरेन जातलें आनी तें गतीन जातलें. हांव स्वता काणकोणच्यान आयिल्लें म्हणटकीर इतली तो न्यूनगंड फेस केल्लो इतलो फेस केल्लो की म्हाका सदांच दिसतालें की भुरग्यांनी तो न्यूनगंड दवरचो न्ही म्हणून. पूण हांव क्लासीन भुरग्यां मेरेन पावपाचो प्रयत्न करता कित्याक त्या बोलयेंतल्यान त्या हातूंतल्यान तांकां समजय मेरेन जर तूं पावत शब्दाची भांडीमार करचे परस तांच्या शब्दां तांच्या लेवला मेरेन पावत न्ही जाल्यार त्या भुरग्यांक बरें समजता. हो म्हजो फाटल्या 12 वर्सांचो एक्सपिरियन्स म्हाका. उलयता आसतना तुमच्या भाशेन उलयात उलोवपाक तरी ती दवरयात जाल्यारच ती फुलतल्यो बोली. प्रमाणीकरण बरोवपाक दवरया आमी उलयता आसतना प्रत्येकल्याक जर आमी ताची वाड खुटयत वचत जाल्यार तें जावचें ना अशें वाटता. आनी ताजे खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करपाची गरज आसा. म्हणजे बोली उलयतात आनी प्रमाणीकरण करपाक सोदतात आनी दुसऱ्याक हिणावप ना दुसऱ्याचे प्रिज्युडीस थॉट दवरप ना. हें जर करत जाल्यारच आमी तें घेवन मुखार वतले आनी बरी कोंकणी समृद्ध कोंकणी आमचे मेरेन पावतली. पेडण्याची बोली टिकोवन दवरपाचा काम आमचो आसतला. जंय जंय तुमी कामाक आसतल्यार थंय मी जरी आतां अलवर किंवा मी जरी जयपुरा आपातेरीच्या झिला कडेन गेलो तरी मी पेडण्याचीच भाशा बोलतोय. मी खंयी कोण म्हाका मेळ्ळो जाल्यार मी पेडण्याचीच भाशा बोलतोय. म्हाका केव्हा तरी कोणी तरी म्हाका देव मांद्रेकार कांय ना तो कशा तरी पेडण्याची भाशा विधानसभेन बोला. जो पर्यंत सर्वसामान्य लोक न्हू तुम्ही जे कोण शिकतात ते जाणना बोलतात त्यांना ह्या सारक्यारे म्हणतात. माझ्या बोलयेबद्दल म्हाका पयलीं पासून अभिमान आसा. म्हाका म्हाजी बोली बोलतना अजिबात खालतीपण दिसना कमीपण दिसना अडचणी येना खुच्याकूय दिसना. वयल्यान मी जेन्ना म्हाजी बोली बोलतोय तेन्ना तेतून न्यायाची भर पडटा. म्हाजो गांव महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांतल्या शिमेक लागला ताका लागून म्हाज्या गांवांतले भाशेचेर मातशी मराठी आनी कन्नडीची साया मारता. म्हाजी आनी पेडण्याची तशी भाशा वेगळी दिसना ती सादारण एक सारकी दिसांक लागता. प्रत्येकाक खरं जाल्यार आपल्या बोलयेचो अभिमान आसांक जायो प्रत्येकान तो दवरूंक जायो. आमच्या गांवांत थोडेच लोक आतां उरले ते बोली बोलतात आनी जगतात. ते जेन्ना बोलतात तेन्ना तांचो एक एक शब्द आयकतकच तांचो अर्थ खबर करून परत तांकां विचारचा पडटा. गांवांतले बोलयेक तेच्या शब्दाक इतिहास भूगोल संस्कृती आनी समाजांतल्या मातयेचा लिपान आसा. बोली जतनाय करून दवरूंक जायी. जतनाय जातली जाल्यार ती पयलीं बोलांक जायी. बोलली म्हणून जायना तर ती शब्द रुपान उरच्या खातीर दवरच्या खातीर वावर करूंक जावो. आतां तो करतलो कोण? आमी साहित्य मंथनाचे वावरपी सदांच म्हणटोय जं काय करूंक नाय आतां मियाच करूंक नाय असा म्हणून जर केलें तर उरता आनी जगता. ऑस्ट्रेलियन आनी संवसारांतल्या क्रिकेट मोगीक दोट्टी धपको. 4 मार्चाक सकाळीं विकेट किपर रॉडनी मार्श केले तर सांजे वेळार स्किपर शेन वॉन थायलंडाक भायर पडले. दोगूय विक्रमीय महान क्रिकेटर आसले. ऑस्ट्रेलियाचे आदले विकेट किपर रॉडनी मार्श तांच्या 74व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. फाटल्या सप्तकांत काळजाचो आताक येवन ते कोमांत गेल्ले. तांणी 96 मॅची खेळ्ळ्यात. 3 शेकडे आनी 355 कॅची स्टॅम्प केल्यात. तेन्नाचो हो विक्रम आसतलो. कॅच मार्च बोलिली अशें नांव तेन्ना स्कोरर बोर्डाचेर येतालेच. पळोवया तांच्यो कांय यादी. तर आमचे बुलेटीन हांगासरूच काबार जाता. हांव अलिशा मेनेझेस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. पूण तुमी आनीक अश्यो खबरो मेळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.